सरकार अंतर्गत साधन सुविधाच्या बाबतींत कितले गंभीर आसा आनी ताचो एक पुरावो मेळ्ळा। फोंड्या बेतोडेच्या दत्तागड जंक्शन कलवटाचो एक भाग कोसळ्यार 3 वर्सां जावन गेली। कलवट आनी ड्रेनेज मांडग्यावरी तोंड उक्ती घालून रावल्यात। तांणी कांय बळी घेतल्यात। केल्ले घोषणे प्रमाण मुख्यमंत्र्यान संबंधित अधिकाऱ्यांक जबाबदार धरून तांकां काडून उडोवचे थळाव्यांनी मागला। फोंड्या बेतोडचे जंक्शन आनी थंयच्यो ड्रेनेजी मरणाचो सांपळो जावन रावल्यात। अजापाची गजाल म्हटल्यार जाणी देखरेख दवरपाक जाय, फॉलोअप करपाक जाय ते पीडब्ल्यूडीचे अधिकारी सुशेगाद ऑफिसांनी बसून रावतात। तांची समाजीक लागणूक आनी ड्युटी विशींची गंभीरताय खंयच नदरेक पडना। बेतोडचो आदलो पंच प्रसाद प्रभुगांवकारान पीडब्ल्यूडीच्या गाळपणाच्यो बऱ्योच काणयो सांगल्यो। हांगासर आमी आमच्या फाटल्यान पळयता, हांगच्यान कासरवाडा आनी दत्तगड वता आमी। हांगसर सादारणशे म्हाका दिसता कमीच कमी दिसभर कांय न्ही म्हणल्यार 2 ते 3 हजार व्हेकल्स येता वता हे सायडीच्यान आनी टर्न इतले धोकादायक आसा हे। हांगसर साको पडल्यार 3 वर्सां जालीं, हो साको सारको जायना, पडून थंयच उरलेलो आसा कुडको तेजो, सारको जायना। त्याच बरोबर एप्रोच रोड केला आनी एक साको बांदला नवीन, तेका एप्रोच रोड सारको ना, थंयच्यान गाडयो वचना, तेजो अलायनमेंट सारको ना आनी थंयच्यान जर खबर नाशिल्लो मनीस जर आयलो जायत न्ही जाल्यार डेफिनेटली हांगा पडटा। हेज्या पयलीं 4-5 जाणां हांगा भितर पडल्या, पडटात उठून वतात स्कुटरी घेवन। इतले डेंजरस स्पॉट आसा। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटान अशें स्क्वॉडार एकेकडे डेंजरस स्पॉट करून दवरलेलो आसा, रस्तो मदींच भायर काडलेलो आसा, लोक भितर पडटा। हांगासर हें दुसरें आसा। तिसरें कालचें आज ज्या जाग्यार मर्डर जाला तें एग्जाम्पल आसा। हें अशें चलचें ना अशें पळोवपाक दिसता। हांवूय एक ह्या सरकाराचो भाग आसा, पूण अशें पळोवपाक दिसता की ह्या सरकाराक आनी ह्या इंजिनियरांक आनी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टराक ताळमेळ ना। अशें हें चलचें ना। हेजेर उपाय काडचो, जाता तितले बेगीन डिपार्टमेंटान एक्शन घेवची, गव्हर्मेंटानूय तेजेर स्ट्रेस दिवचो। नाजाल्यार फुडें मर्डर जाल्या नंतर आमी धांवून येता, पडल्या नंतर धांवून येता, एक्सिडेंट जाल्या नंतर धांवून येता। फाटल्या म्हयने 2 म्हयने आमी पळयता सगळी निश्काळजीपणां चल्लेलीं आसा। हें आतां चलचें ना। इतलें सांगून हांव मागता सरकारा कडेन की हेजेर सामकें गंभीर्यान लक्ष दिवचें म्हणून। सध्या फाटल्यान आमचें दत्तगडचें जंक्शन आसा, थंय तुमी ते एक हेच पडिल्लो कान म्हणटा ताका, तो कान पडिल्लो आसा। सरकाराकूय कान ना अशें दिसता म्हाका। आनी हो कान पडला 3 वर्सां जालीं आनी हो इतलो धोकादायक आसा, हांगा भुरगे पडटा। हांगा रहदारी भरपूर वाडल्या दत्तगडाचेर आनी प्लस तुमी फुडें पळयतलो की तें पॉल्युशन तें व्हाळान जालां तें पळयतलें। हें पॉल्युशनूय कोणूच पळयना। पॉल्युशन कंट्रोल गोवा, इंडिया हें कितें करता काम तें हांव नकळो। तेन्ना जी रस्त्याची कामां चलता, विदावट स्टॅच्युरी सायनबोर्ड चलता, वॉर्निंग सायनबोर्ड्स ना, कांयच ना, बॅरिकेड्स ना, काम कोण करता तें आवय बापूय थंय बरयल्लें आसना आनी ताका लागून हांगा एक्सिडेंट जायत आसा। मनशाची किंमत फक्त इलेक्शनाक पुरतीच आसता अशें आतां प्रूव जाल्लें आसा। कारण गव्हर्मेंटाक जावं ते पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटाक जावं मिनिस्टरांक कोणाकूच कांय पडिल्लें ना। ताका लागून लोकांचे हांगा जीव वता, एक सकाळी जीव गेला आनी लोकांनी जीव वचत रावतले आनी लोकूय न्हिदून आहा। जेन्ना लोक जागरूक जातले तेन्ना सरकाराक जाग येतली। म्हजी मागणी आसा सीएमा कडेन, जर तुवें खरेंच अपील केलां की तूं निश्काळजी अधिकाऱ्यांचेर एक्शन घेतलो ते तुवें प्रूव करपाची, फक्त टीव्हीर भाशण करूं नाका, तुवें प्रूव करून दाखोवपाची आनी जे कन्सर्न इंजिनियर हेका आसा जबाबदार आसा तांकां कायमचे कामांतल्यान काडचे, कायमचे। गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नाईक।